Mr. Vishwajit Rane, Mantri, Honorable Minister, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. खौदळ घालपी हे विजयाचे आरोप, मात सरकारान ताचेर स्पष्टीकरण दिवपी जाप विधानसभेत दिली. या पुराय प्रकल्पाक 250 कोटीच्या खर्चात फक्त 250 कॅमेरा न्ही जाल्यार पुराय प्रकल्प 2028 मेरेन मॅनेज करपाचो खर्चय आसा. सगळ्या खात्याचो डाटा एकठांय करून घेवंक आल्तिनार कमांड आनी कंट्रोल सेंटर, 382 CCTV कॅमेरा, 500 फ्री वायफाय हॉटस्पॉट, येरादारी नेम मोठ्ठल्यांक धरून 80 स्मार्ट कॅमेरा आसात. 10 सुवातींचेर ट्रॅफिक सिग्नलाय बसयल्यात. शारात 6 जाग्यांचेर पर्यावरण सेन्सर. स्मार्ट सिटी खातीर लागपी वेगवेगळ्यो सुविधा ह्या प्रकल्पात येतात. आता ह्या स्मार्ट सिटी कॅमेराक लागून सरकाराक ताचो कसो फायदो जाला ते तुम्ही पळयात. ह्या स्मार्ट सिटी कॅमेरान पणजेन जितल्यो चोरी जालात ताचो एविडन्स कॅमेरात कॅप्चर जाल्ल्यान पुलिसांक हाचो खूब फायदो जावपाक लागला. दोनापावलाची हिट अँड रन केसीचो एविडन्स ह्या कॅमेरात कॅप्चर जाला. कोर्टान चोरी जाल्ल्याचो एविडन्स ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर जाला. ओल्ड सेक्रेटेरिएटा कडेन गँग वॉर जाल्या त्या केसीचो एविडन्स ह्या कॅमेऱ्यांनी मेळ्ळा. हेर आनिकूय केशींचो कॅमेराक लागून पुलिसांक फायदो जाला. आल्तिनार कमांड आनी कंट्रोल सेंटर असल्या कारणान गोंयभरच्या क्रायम आनी केशी विशींचो पुलिसांक फायदो जावपाक लागला. ह्या कॅमेऱ्यांनी येरादारी कायदो मोडटल्यांक फायन धाडपाक ट्रॅफिक पुलिसांकय फायदो जाता. आतां मेरेन 83,325 चलनां लोकांक धाडल्यात. ट्रॅफिक पुलिसांनी लोकांक दिल्ल्या फायनींतल्यान सरकारी तिजोरेंत 9,07,94,300 रुपयाची येणावळ जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.